ही व तेल काडपाची दुसरी गिरण हितून हे खोबरा जो आसा हे गिरणीक घातले असे बारीक 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 चणे असे बारीक बारीक कुडके जावन येतात आणि मागीर हे कुडके दुसरे गिरणीक घातले न्हू की सामक्या तेल सामकें एकदम निव्वळ तेल येता अशा प्रकारची हे त्या गिरणीक हे काम चलतात. ह्या गिरणीक काम करतना खरं मजा येता. हालींच नवरात्रा जाली नवरात्रा निमतान आमच्या सबंद गोंयभराच्या सगळ्या देवळांनी वेगवेगळ्या देवळांनी नवरात्राची पुजा सामकी उमेदीन जाली. कुमारजुव्यां आणि पिळगांवां शांतादुर्गेच्या देवळांत नवरात्रा सामक्या आगळे वेगळे पद्धतीन मनयतात. थंयसर सामकें मखर जाता न्हू तो मखर सामकें बगपा सारकें काय तो मखर घुंवडायतात आनी तो धोलता आनी खरांच देवीचो तो चमत्कारच म्हणचो पडटलो. सुंदरच मन सामकें आनंदान आनी सामकें भक्तिभावान भरान येता. दिवचले पिळगांवच्या श्री शांतादुर्गेच्या देवळांत फाटली कितकीशींच वर्सां जालीं नवरात्राचो उत्सव मोठे उमेदीन आनी भक्तिभावान जाता. त्या निमतान देवळांत भजन, आरती, कीर्तन आनी हेर सांस्कृतीक कार्यक्रम सामके नेटान जातात. पिळगांवचे लोक काम धंद्या निमतान जे खंय खंय रावतात ते सगळे जाण ह्या दिसा देवीचो आशिर्वाद घेवंक न चुकतना येतात. तसांच चामुंडेश्वरीचो मखरोत्सवय हांगा जाता. ह्या मखरोत्सवाक मुंबयकार आनी हेर वाठारांसून लोक मोठे संख्येन येतात. हो मखरोत्सव बघूंकच भक्त मोठे संख्येन जमा जातात आनी ह्या मखरोत्सवा निमतान कीर्तनय जाल्ला. कीर्तनान लोकांक सामके खिळून दवरले. आमच्या उदय परबान पिळगांव आनी वरगांवसून देवळांत जावन भक्तिभावान मखराक आरत दाखयली. कुमारजुव्यां शांतादुर्गेच्या देवळांतय नवरात्रा निमतान पिळगांवच्या देवळांत जसा मखर सजयतात तसाच देवीक मखरांत बसयतात आनी मखार सजयतात. पूण ह्या मखार जां हलयतात त्या भक्तांना खरांच दोळे दिपकावतात. 9वी राती देवीची पुजा करतात. देवीचं दर्शन घेवंक शेकड्यांनी भक्त येतात. त्या निमतान कोल्हापूरच्या श्रीपाद बुवा ढोलेचं कीर्तन जालां. ह्या ढोलेंचं कीर्तन बरांच फुललां. कुमारजुव्यांसून आमच्या सनी नार्वेकरान शांतादुर्गेच्या देवळांतल्या मखराचं दर्शन दिला. तेल काडटले म्हटल्यार पयली गाडी आतां आमी गिरणीनी काडटा आनी आतां आमच्या कुडचड्यां श्रीकांत कोलवेकर आसा तो पिठाची मसाल्याची तेलाची गिरण केन्ना पासून चलयता कशा पद्दतीन काम करता हें आमी आज बघुया. खरांच कोलवेकराक मानपाचो हे सगळ्यो गिरणी चलोवन वेगळ्या पद्दतीन तो काम करता आनी तेल सामकें शुद्ध जावं मिक्स जाल्यार कांय ना अशा प्रकारचो व्यवसाय तो करता. तो प्रामाणीक व्यवसाय कशा प्रकारे करचो ह्या कोलवेकारा कडल्यान शिकता.
आणि हे सगळे वेगळे वेगळे जो आता गिरणी म्हटली, मसाल्याची गिरण म्हटली, पिठाची गिरण, ही आता तेलाची गिरण, परत बारीक बारीक खोबरां आहा ती करपाची वेगळी गिरण, तर सगळ्यो गिरणी तो कसो चलयता आणि हो केन्नाच्यान धंदो सुरू तरी केला आणि कशा प्रकारे हें काम चलता हें तेच्या तोंडांतल्यान आमी आयकया. सावड्ड्याचो श्रीकांत कोलवेकार फाटली सुमार 25 वर्सां जाली गिरणीचो धंदो करता. ताका धंदो म्हणनाचो. तेणी जो गिरणीचो धंदो सुरू केलो तो आपला पोट भरपा खातीर आनी दुसऱ्या कोणाक तरी काम मेळचां आनी त्या निमतान लोकांक बरां पीठ मेळचां, मसालो मेळचो आनी खोबऱ्याल तेल दिवंक मेळचां म्हणून हो धंदो सुरू जाला. तेजे महालक्ष्मी गिरणीचेर तो जो तेल काडटा तें तेल सबंद गोंयभर लोक व्हरतात. भुरग्यां खातीर हें तेल सामकें खराब बरां. तितून कसलेच तरेचां कांयच मिक्स करिनासतना तो तेल काडटा. बारीक भुरग्यां खातीर लोक हांगासरलांच तेल व्हरतात. हो मसालो करपाची गिरण हेतून बेस बरो मसालो तो दळून दिता. ही तेजी पिठाची गिरण. तो म्हणटा लोक हांगा येतात म्हणून आपला बेस बरा चलता. दरेक मनशान आपलो धंदो नेकीन आनी गिरायकाचा बरा जाल्यारच आपला बरा जाता असं मानून केल्यार धंदो खऱ्यांनीच बरो जाता आनी पदराक काही मेळटा असं तो मानता. आपल्या धंद्यांत फटिंगगिरी केन्नाच करची न्हू ह्या मताचो श्रीकांत कोलवेकार. सिन्स 1974च्यान हांगा सेटल जाला. हे 1974 हांवें घर बांदिल्लें. तेजे उपरांत तेन्ना हांगासर थोडीशीं घरां जाली. ती घरां जातकीर मागीर लोकांक कितें हें पीठ करपा जावं कितें करपा तें बाजारांत वचचें पडटालें. त्या खातीर मागीर हांवें एक प्रोजेक्ट तयार केलो. तेलाची गिरण घातली, मागीर रोकडीच पिठाची घातली, मागीर मसाल्याची घातली आनी साखरय हे धंद्या खातीर लोकांक साखरी पावडर जाय पडली म्हणून साखरेची घातली बारीक करपाची कितें. आनी बरें निवळ तेल काडून तें तेल बायलां खातीर मसाज करपाक, भुरग्यांक मसाज करपा खातीर, गांवठी आमगेले खोबऱ्याचें, गोंयचें खोबऱ्याचें स्वीट आनी ग्रेसी ऑयल म्हणून चडशी डिलिव्हरी जाल्ले लोक हांगासर येवन रोखडेच ते मालीश करपाक भुरग्यांक आनी बायलांक व्हरता कितें. आनी तो तसो करतकीर मागीर हांवें थोडेशें बॉटलींग केलें आनी बॉटलींग करतकीर बॉटलींग करून तें बॉटलींग आतां हांव गोवा बागायतदार सोसायटी घालपाक लागलो. मागीर ते गोवा बागायतदार सोसायटी घालता आसतना मागीर म्हाका एक फोंडेचो एक संतोश गांवस म्हणून मेळ्ळो. ताजे कडेन वेहिकल आहा म्हणजे तेणें कितें केलें की तें बॉटलींग म्हणपाक लागलो आपूण गोवा बागायतदार सोसायटी घालता आनी तो कंटिन्युअस गोवा बागायतदार सोसायटीक मार्शेल, फोंडा, वाळपय, सांकळे, बिचोले आनी आतां पर्वरी चालू करता घालपाक कितें. आनी असो करून हांवें तो धंदो हें केलो. आतां 1989 हांवें लायसन काडलें. मागीर तेजे उपरांत एनओसी विनोसी घेवन 19 मागीर तें मशीन बरें हाडलें हाजें तेलाचें. तें 1991 चालू केलें. म्हणजे तें हाडून बडोद्याच्यान हाडून आनी तें कितें जाता ते मशिनाचेर खोबऱ्याचें तेल पळय येता न्ही तें तेल पेड्ड्यार जायना. तें कारण कितें तर ताजेर तो मॉइश्चर वचून मॉइश्चर गेल्या उपरांतूच तें तेल गळटा. नाजाल्यार मॉइश्चर आसल्यार तातूंतसून त्या मशिनान तेल गळना. आनी मॉइश्चर म्हणजे खोबरें पेड्ड्यार जावपाचें हें उदका वास उरल्यार खोबरें पेड्ड्यार. म्हजे कडेन मशिनां आसा ती मसाल्याची. मेन म्हणजे मसाल्या खातीर पळय मशीन आसा न्ही म्हजे कडेन तें स्पेशल मसाल्याचेंच. म्हणजे काण्णाचें मिण्णाचें न्ही पूण तें तापोवन जावं हें करून येना. बरो बारीक मसालो येता म्हणून म्हाका चडशीं हॉटेलांचें गिरायक आसता. दुसरी सांगे हेवटेन कुळे आनी हे बाजारांतले हॉटेलवाले बिळार सगळे म्हजे कडसूनच मसालो करून घेवन वता. नवे पिडीक सांगपाक शकता कितें की प्रयत्न करीत जर आनी चिकाटी जाय. मनशाक म्हणटा चिकाटी जाय. धंदो कितें करतलो जाल्यार आयज केलो आनी आयज लॉस जालें म्हणून जर फाटीं सरलो जर जायत जाल्यार तो धंदो जायना. सावड्डेसून आमच्या ओंकार फळारीन आनी मयूर नायकान श्रीकांत कोलवेकराच्या गिरणीचेर जावन बरो मसालो दळून दिलो.
दर शुक्रारा बघीत रावात प्रुडंट मिडियाचो माण आनी मांडावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी कश्यो जाल्यो ह्या सांगांक आमकां इसरा आगत त्या खातीर लयादे प्रुडंटाक फोन आनी कळयात तुमची मतां gopinath@prudentmedia.in कळयात. हो माण असोच दर शुक्रारा बंद गोंयांतल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी आनी आमचा वेगळा वेगळ्या प्रकारे तुमकां मांडाचेर घेवन येता. आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा. तोमेरेन तुमकां सगळ्यांक गोपीनाथ गांवसाचो नमस्कार.